फ्रेंड्स आमगेल वासरीचे आईची संचिकेक आमगेल वीक्षकांक मोगाचे स्वागत ताजोटूची आमगेल आईची गेस्ट माधव मल्ल्या हांक तुम्ही मस्त पळोवन आसा पुरो इंस्टाग्रामारात अपकमिंग एक तांगेले पेज आरी माधव एस मल्ल्या म्हळ्याले पेज आणि मस्त फूड ब्लॉगिंग आहे त्या प्रकारची इंट्रोडक्शन कसं सांगची तुगेल विषय म्हण निमगितना एक साधारण 2 पेजाची आयले म्हाका उडगास दवरू जायना कष्ट म्हण तूच सांगा म्हण म्हणा सो माधव तू सांग थैंक यू सो मच म्हाका हांगा एक येवच्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक तुमगेल टीमाक पुरो जाणांक ह्या प्लॅटफॉर्म मेळ्ळेले निमित्ती एक तांगेले हॉबी जो तांगेले एक्स्ट्रा करिक्युलर कसले एक टॅलंट असल्यार आनी तो शोकेस जाता सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू टू यूथ ऑफ GSB आनी आमगेल वासरीक सो इंट्रोडक्शन काय ना म्हगेलें नांव माधव एस मल्ल्या म्हणून हांव बॉर्न एंड रेस्ड मंगळूरांतूची कॅनरांतू शिकिल्लो हांव इंजिनियरींग 2014 कोरून मागीर बँगलोरा कामा आशिल्लो आतां कोवीड जाल्ले निमित्ती एक लायक विषय कसे जाले म्हळ्यार प्रत्येकल्यांक घरा दुखून काम करूंक मेळ्ळें तशें आतां मिस्टर कूपर म्हणलेले कंपनीन तो प्रोडक्ट ओनर जावन काम करता सर बट म्हाका परमनंट वर्क फ्रॉम होम मेळ्ळेले निमित्ती मस्त पुरो एक्सप्लोर करूं जाता सर आनी कुकिंग म्हगेल्या फूड दुखून ಸ್ವಲ್ಪ एक इंट्रेस्ट फूड दुखून आसता ते कॉलेजा वचचे टायम दुखून ते म्हगेल्या जीन्सान तस की म्हाका गोत नाय म्हळ्यार म्हगेलो आज्जो अम्माला हांव बंटवाळांत हॉटेल करून आशिल्लो तांगेलो बालाजी म्हणून नरसिंह हेगडे म्हणून तशें म्हगेले मामूय हांगा कोड्यालांत हॉटेल करून आसा जयराम हेगडे म्हणून हांगा AB शेट्टी सर्कल हॉटेल तांगे तशी इंट्रेस्ट ಒಟ್ಟು आतां कॉलेजा वतना म्हाका एग्जामा टायमार जोरू इंट्रेस्ट अशें ते वाजूच्या रज आसतना वाजूच सोन बाकी पुरा असेल चपात करू पळोवचे तेदन दुखून ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रेस्ट मागीर बँगलोरा वत तरी आमगेले एक बॅचलर लायफ स्टार्ट येतरी तेदन ते करूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें सो तेदन ट्रायल स्टार्ट करून अम्मा फोन करून निमगून यूट्यूब पळोवन पुरा तशेंच ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रेस्ट आयला सो तशी इंट्रेस्ट आयला मस्त पुरा कोळू आसा कुक करतना आमकां मध्यान टाइम मेळटा आनी मस्त पुरा तागेल विषय आमी कळून घेवया सो आज आमगेल खातीर कस की स्पेशल एक आयटम तो कोण दाखयत म्हण आसा कसं ते सो दिस इज द फॉरगॉटन डिश म्हणून येतं आमगेला आमचे गेल्यान तू या मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्ही खंयी देवस्थानांनी जमकलारी मुगादाळी उसलेक खंडिताकय आसता जाल्यार घर करता जेन्ना आतां कोरची उणी जाल्ला ताकाची म्हाका मस्त प्रिती आनी बँगलोरा आसतना आमकां मुगादाळी मेळनाशिल्लें जाल्यार ते पोंगल म्हणून एक मेळटा आशिल्लें ते तमिळनाडू सायडाचें एक फूड सो तशें जावन आमगेले वट्टू राबता आशिल्ले 4-5 फ्रेंड्स तशें हांव करचें आशिल्लें घर कडेन मुगादाळी उसली म्हळ्यार कोणेय खायना मूंग दाल खिचडी म्हळ्यार खातात जन ते आतां ट्रेंड जाला आतां फोव म्हळ्यार जेन्ना नाका पोहा म्हळ्यार खातात तशीच ಸ್ವಲ್ಪ हायब्रिड कसले एक एक्स्ट्रा एडिशन कोर कोरया खाता की पळया म्हणून सांगना शिकलेलं त्या दिस एक दिवस अशी या प्रकारे उसली विथ द ट्विस्ट कसं का इंग्रेडिएंट्स सिंपल नॉर्मल मुगादाळी उसली तुम्ही घरा कोर नासतलेची जाल्यार हाका ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा एडिशन सो आय स्टार्ट विथ द आमकां त्याल जावका नारलेल त्याल मागीर हांव ಸ್ವಲ್ಪ दोंडे मिरसांग कट करून दवरला कॅरेट टೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಲು ಸೋಯಿ ಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ एक ಸ್ವಲ್ಪ मिरसांगे पिट्टी मागीर हिंगा पिट्टी या दोन्ही मिक्स करून आवडला या पेपर कॉर्न्स पेपराची म्हळ्यार त्या पोंगलांत घालता तशें हांव हाडले मागीर ह्या मुगादाळी हांव धुवन दवरला ऑलरेडी तरणी मिरसांग आल्ले आनी हांतूय मिक्सचर आसा मिक्सचर म्हळ्यार सिंपल ससम आनी जीर मिक्स करून हाडला सो इतले इन्ग्रेडियंट आनी उद्दा सो इतलें आमकां अगत्य मागीर हायब्रिड स्टायल मुगादाळी असली करूंक सो पळया कशें करची म्हणून हाका कसं जावका तुका सो एक पॅन जावका आमकां सिंपल या तुमी घरकड करूं येता आनी जेन्नाक मुगादाळी उसली आतां खावच्या आपास आशे येवका जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ हायब्रिड केल्यार लायक म्हणून सो दॅट वाज द इंटेंशन माधव कन्नड कनी घालने स्टार्ट करतास इथे कन्नड घाल काय ना पयरा रिसेंटली दसरा म्हणटात मैसूरा चमकलोलो ते एक रोड सायडा घेतले म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ चंद दिसता म्हण दिसले कडे तेदन दुखून हांव इंस्टाग्रामार म्हळ्यार आनीक कसं म्हळ्यार म्हाका घरकड पियाव कोट करचें म्हळ्यार भारी प्रीती घरकड कोणाक पियाव आनी कोट करचें हांवें करचें दोळ्या उज्ज येता न्हू सो ताका ह्या घालून सूर केलें अपेरंटली तेदन हांव एक शूट केलेलें इंस्टाग्रामार सो तेदन दुखून जेन्ना काही मस्तेनान म्हाका कमेंट कोण सांगलें हे म्हाका जाय आसलें खंय मेळ्ळें हे रोड सायडा घेतले कसले ब्रँडन न्ही जस्ट 80 रुपीज घेतले स्टाईल दोळ्यांनी समज वय ओके कशी करचे सो आमी फर्स्ट आतां हीट करू दवरला सना उज्ज केलें लायक आशिल्लें सो ಸ್ವಲ್ಪ हीट जातरी आमी तेल घालताची फर्स्ट ह्या नारलेल तेल सो नारलेल तेल आशिल्ल्यान बेस्ट म्हळ्यार कोड्याला सायडा पुरा ना गोत आसा बट बेंगलोरच्या सायडा पुरा चड जन यूज करनाचे रिफायंड यूज करचे
ಸೊ एक ಒಟ್ಟೆक 4 चमचे नारळेल त्याला गल्ला त्याला ಸ್ವಲ್ಪ असल्यारी रुची तक तितले चढ सो हे ಸ್ವಲ್ಪ होऊन जावं मागीर आमी ससाम आनी जीर घालतात सो आता त्याला होऊन जालें अशें दिसता आमी जीर आनी ससम घालून सोडया ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ ಹಾಳ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು ನಾಳ ಮಳರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಡ್ಚಿ ಮಳರಿ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಕಳ್ಡೆ ಗಾಲ್ ನಾಡ್ಕ ನಾವು ಮಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕತ್ತೀರ ಸೊ ಇಟ್ಲಿ ಜತ್ತರಿ रांदप करू शिकायला दिसता ना ना बा तर शिकायला नाही शिकन आतला रात गरकड दुखून मग वासरेन तू रिगना ताजे एक कारण कतिरत कोरनळला हा सो करबेव घालले आता तरणी मिरसांग एक 4 कुडकू घालता मला तो ಒಟ್ಟು 2 मिरसांग एक 4 भाग केलेला या ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही परपर अडक मला ಸ್ವಲ್ಪ हीट जाऊन जातली मस्त वेळ नाही ಸ್ವಲ್ಪ त्याच्यात तरी अंतू हायब्रिड म्हणाला युजली आता मुगा डाळ घालता जेव्हा जेव्हा उद्दा घालून शिजायताची आवाक ಸ್ವಲ್ಪ दोंडे मिरसांग घालता मागीर कॅरेट कट केलेलं असं तो कलरफुल चंद दिसता ना वय आता पुरा जन कशी डाएट फ्रीक्स असताची ईट रेनबो म्हणून म्हणताची म्हळ्यार ईट डिफरंट कलर्स म्हणून सो त्यावे एक तुमगेले फुलफिलमेंट हांतू जाता आणि मुगा डाळी इज अ गुड फूड तुमका त्या प्रोटीन मस्त लायक आणि इट्स अ हेल्दी फूड सो सकाळी उठान ब्रेकफास्ट आणि रेडी कोण दिवच्या की फॅमिली की तई घरकड अम्मान केलेलं खाऊचे घरकड अम्माने केलेलं म्हळ्यार हांव सकाळचे म्हाका म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक पडी राळी चड करता असलें राळी चडच वाटतो आज वागी कोण तका फुल ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟನಿ ಕೊನ್ನಲ್ಲ ನಾತ್ಲಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾವ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ತಂಗ ದನಪಾರ ಜವನ್ ಜತ್ತಲ್ಲ सो या एक 2 मिनिट अशी मिक्स करूया आयता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ताजे मिक्स जाता तेल्ला ಒಟ್ಟು आणि ಸ್ವಲ್ಪ तांदून घेता भाजून येवका आम्ही अल्ले घाल येता अल्ले मागीर घाल येता जाल्यार हांव आतां एक 2 घालून सोडता ಸ್ವಲ್ಪ सो नव डिशेस आणि पुरा ट्राय करचेस की पुरा युट्यूबरची पळोवन ट्राय करचे एक एक पाटी 2-3 पाटी फेल जाता ताजे विक्टिम्स मस्त आसात म्हगे फ्रेंड्स हां फर्स्ट त्याच लेखले मिगेल वेळ ट्राय करतेस की म्हणून खावयला ना नाही 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 खावयला एक प्रॉब्लेम म्हळ्यार त्या पळोवन ट्राय करून करताना ಸ್ವಲ್ಪ टाइम चड घेता म्हगे लम्मान म्हणून आसता तवळी तुगे खाल्लेलं पशी राळी चड जाल्लो आता आता युट्यूब आसा पुडी कसं करचे आशिल्ले ना बा पुडी दुकान रांदप करताना हांव म्हाका आतां 28 वर्स 29 यूट्यूब आशिल्लेची आसतना यूट्यूबाची पक्कनी इफ एट ऑल आतां आमचे गेले पुरा मेळना तांतू आतां सपोज विंगड आतां तूं कुवाण आसा समनी कोरका जाल्यार आतां यूथ ऑफ GSB आशिल्ली निमिती मस्त पुरा आमचे गेले तेस ना म्हण जाल्यार पुड आमचे गेले लेके कॅन आशिल्ले तेन्ना नामा फोन करून निमगे सो आतां ಸ್ವಲ್ಪ पेपर कॉर्न घालता सो इतले भाजल्यार पुरो आनी आमी ह्या एक मसालो घालया मसाला म्हणल्या वरी अंतू ह्या हिंगा पिट्टी तांबडी मिरसांगे पिट्टी ಸ್ವಲ್ಪ तरणी मिरसांगे घालूचा मिरसांगे पिट्टी घालूचा ए पुरो तुम्ही मिरसांगे पिट्टी एडिशन हिंगा पिट्टी घालताची जाल्यार हांव एक्स्ट्रा एडिशनाक मिरसांगे पिट्टी ಸ್ವಲ್ಪ घाला चल चंतू पुरा ना प्रीती सांद दुखून पुरा संचल डू जाल्यार कायला लेवन एक पडी चालताची म्हळ्यार त्या साऊंड दुखून तू अम्मा हेल्प नी करूशील की घरकडे मस्त उणा अंग पट्टी मारला हांव एक मस्त स्पून फेड मनीस वय वय जाल्यार तुका एक आयडिया आणि इंटरेस्ट येईल ऑड वय इंटरेस्ट म्हाका कसं आसा तें हांव करता मला घर सोडून वत्तर इंटरेस्ट येईल वय ना पुढे आशिल्लें बट त्या घरा करूंक जायना आशिल्लें आम सोना जाल्यार तू लायक एक्झाम्पल सेट करतास आमगेले जनान पुरा कसं करचें म्हळ्यार भायर कामाचे आमगेले कुडले भायले हाडून खावचे घरकड करू ना आणि त्यामुळे आमगेले टाइप ऑफ डिशेस मस्त करतले सो माधवान एक इनिशिएटिव्ह घेतला आणि सांगला आमकां ताका ते घर सोडून वतना हें पुरा कोरका म्हण दिशील म्हणून सो आतां आमी एक उद्दा घालया उद्दा घालून ಸ್ವಲ್ಪ शिजत काडका सो आक बॉईल सद्याक पुरो ಸ್ವಲ್ಪ बॉईल कोरका आणि हांव ಸ್ವಲ್ಪ मीठय घालून सोडतात ताची अंदाजा घालयाची मीठ म्हळ्यार मीठ उणी जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ मागीर घाल येता चड जाल्यार कश्ट हांव ಸ್ವಲ್ಪ साखर घालता म्हळ्यार आमकां मुगा दाळीक ಸ್ವಲ್ಪ मेळून येता सो हांव 1 चमचे साखर आनी 1 चमचे मीठ घालला ओके आमी आता रुलावा कशी म्हळ्यार साखर घालता तशीच तितलेच तुमकां
स्वीटशें आहे ना बट जस्ट तुका ते करेक्ट ब्लेंड जावन येता साखर मीठ आणि वरल साखर मीठ ओट्टू घाल्यार चड टेस्ट येता म्हणटा पण गोडशाक थोडे मीठ घालतात पिंच आतां आमगेले आयडियल तूं एक आईस्क्रीम आयला तुम्ही ट्राय केला की ना की ताजें प्रोनाउन्सिएशन म्हाका करेक्ट आहे ना डी डिश त्या तुमकां सॉल्टेड आसा बट इट इज आईस्क्रीम बेज ताजे एक विंगड रोस्टेड कॅरमेलाचे फ्लेवर येता सो तशीच ओके सो बॉईल येवका बॉईल येवका वय ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ लागचा पुरो आता एक 4-5 मिनिट लागू पुरो सो या खतखत येता असं आम्ही आता मुगा डाळी धुवून दवरलेलो आसा मी ऑलरेडी सो ते घालू का सो कुकिंग सोडल्या विंगड कसले आस की हॉबीज केलं असं जॅक ऑफ मेनी ट्रेड्स म्हणता पण तशीच सो म्हाका म्हळ्यार पुड दुखून तशें कसले एक सान आसता न्ही महाभारत पळयल सता बिल्लू बाण करचे न्ही वच्चे खेळूक खंयचे CID पळयल सता एअर गन घेवन वच्चे सो ಸ್ವಲ್ಪ ड्रामॅटीक कॅरेक्टर पुड दवरून सो वय पळयलें पुरा जाय म्हणटा पळय तशीच सो तशें जावन म्हाका युजली इंट्रस्ट मस्त पुरा म्हळ्यार एक्सपिरियन्स करून केला बट मागीर आत्तां निमगेल्यार फोटोग्राफीन रिसेंटली इंट्रस्ट येयला म्हळ्यार आमगेले कॅमेरा पुरा तशेंच पळोवन कोण एक मॉडेल रोल मॉडेल म्हण आसा की अशी हांव फोटोग्राफी करता म्हणून ना तुगेले तशें न्ही म्हळ्यार कोणाले फोटोग्राफी म्हण न्ही म्हाका युजली नेचर आनी कुकिंगा निमित्ती फोटोग्राफी ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार काणू फूड फोटोग्राफी ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट येयला सो तशी भोंवतो आसता मस्त कडेन पयलीं हांव रिसेंटली इंस्टाग्रामार पेजार पळयता आनी दसरा मैसूर दसरा पुरो वचून सो तेवूय करता आसता वय म्हळ्यार म्हाका पुड दवरून भोंवचे प्रत्येक म्हाका मान्य पुराय नाक इश्ट आनी तांतू ही भोंवची म्हळ्यार म्हाका तांतू हायेस्ट खंडापट एक्सायट येता भोंवची म्हणस जाता तूं देर रापून रपता वचून पांय दवरून जाल्लेच सो तशी सो भोंवची म्हळ्यार एक नंबर 1 म्हण येता ट्रॅव्हलिंग ताजे वाटू म्युझिकान तुवें ಸ್ವಲ್ಪ पद खंय म्हणी म्हण येता जाय जाल्यार म्हणटा जाल्यार एक आमगेले विक्षकांक सांग एकदां म्हळ्यार मुगा दाळी उसली कशी देवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम एक म्हण दाखय पद लिरिक्स येता ना म्हाका खंयचे जाल्यार म्हण येता ओके ओके सो आनी शिजूक ते दंपून दवरका की ಸ್ವಲ್ಪ दंकून दवर करतले उद्द साधारण कितली घालका ताका सो नॉर्मली कशें म्हळ्यार तुमी एक पाव घातल्यार जो एक ग्लास घेतल्यार 200 ml चे तांतू मुगा दाळ काडल्यार ताजे एक 2 ग्लास घालका जाता म्हळ्यार 1.5 ग्लास जाल्यार म्हळ्यार आजी ಸ್ವಲ್ಪ उणी घालला टेक्निकली कशें म्हळ्यार तुमकां मुगा दाळी वयर ಸ್ವಲ್ಪ उद्दा इतले ओके एक इतले बोटाचे फर्स्ट लायन आसता तितले इल्यार लायक म्हळ्यार ताका लायक शिजूका न्हू नातल्यार ते बिसीबेळे भात शिजता सो हाकाच तांदूळ घाल्यार मोस्टली ते हनी बिसीबेळे भात जेवचा काय पुरो जेवचा पुरो कर न्ही म्हळ्यार म्हाका बिसीबेळे भात बिलकुल जायना तशी यांची खावचे न्हू आतां युजली पोंगल करता पळय तांतू भितर शीत तांदूळ घालनाचे तांदूळ घालचे तांतू पोंगलान तांदूळ घालचे आनी तांतू ह्या पुरो घालनाचे करबेव घालताचे बट इट्स ऑलमोस्ट सेम आतां आमगेले फुडले क्लासीक मुगा दाळी वसली ना तशीच बट तांतू मुगा बदलाक तांदूळ घालताचे सो आमगेले मुगा दाळी वसली आतां ऑलमोस्ट रेडी जाला लास्ट एक ಸ್ವಲ್ಪ गार्निशिंगाक कोथंबरी पालो आनी सोय दवरला सो आमी ते घाल न्हू एक पाटी मिक्स केल्यार रेडी मुगा दाळी वसली खावच्या रेडी सो चिके पातळ केल्यार मोस्टली हाका शितावट कालवणी काय जाता ब्रेकफास्ट काय जाता सकाळी हे अशी खाव न्हू दनपाराक ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालून पातळ करता ताकाच हायब्रिड म्हणलेला सो ऑल इन वन दनपाराक दाल तेन्ना सोय घालका म्हणना की म्हण सोय गल्लारी म्हळ्यार प्रत्येकाक सोय आमगेल्या सायडान तू सोय एक ट्रेंड म्हळ्यार साऊथ कॅनडात तू अशें प्रत्येक आमगेले रंदय जेवो आख्ख जेवो ताका सोय घालना चटणी कसले जायना तशें आमी सोय एक प्रत्येकाक घालचे ताका ಸ್ವಲ್ಪ स्वीटनेस येता आनी पळोवच्या काय ಸ್ವಲ್ಪ कसं केक नमूने एक्स्ट्राशे चीज नाही मात्र पुरा जनानात सूर जाला फेसबुकार पळोवन मेळ्ळेल्याक चीज घालचे चीज नाही सोय ओके सो या रेडी जाला तुम्ही प्लेटिंग कोर येता सो मुगा दाळी वसली आमगेल्या हायब्रिड आनी लेटेस्ट स्टायलार केलेल्या रेडी जाला कशें म्हूण सांगायची
चर्चा केल्या लायक असता मागीर बदल सांगल्या जाल तितलीची हांव सांगच्या इच्छा पळता आमगे लोटास माधव मल्ल्या वासारी येवन मुगा दाळी उसली फण्ण घाल्या हांव खावच्या रेडी जाल्ल्या तुम्ही कोण पळया फाल्या हो त्या बारी लायक गेला सो पळयता लायकस बदल लायकस तू म्हणल्या म्हणकेची प्रतिवळ केल्या लायक जाता आज मिगेल खातीर केलेले मस्त लायक जाला ते हिंग आणि हाजी ऍक्च्युअली फ्लेवर्स लायक पोंगलाचे हिंग म्हळ्यार पुरण घालताची हांव ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा व्हेजिटेबल्स मात्र घालला खंडित एक ब्रेकफास्ट बोण बैसून पळय तिखशी मिरची खावका जाल्यार आमगेले टोमॅटो उपमा ते पळयता तशीची फ्लेवर्स येता लायक असं आणि दाळी मस्त चांग प्रोटीन इट्स अ व्हेरी गुड तुम सकाळी हेल्दी फूड आशिल्ल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ हेल्थ कॉन्शियस आशिल्ल्यांक या बेस्ट फूड सो एक डिश जाले आनीक एक तो आमकां कसकी आयटम कोण दाखोवचार आसा तुमी खंय वचूं नाकाची स्टे ट्यून्ड एक ब्रेक घेवन आमी वापस येताची थँक्यू ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक एक हुनी मुगा दाळी उसली पण्ण घालेले आशिल्ले माधवान मस्त लायक जाल्ले तिखशी मिरची जावन ಸ್ವಲ್ಪ ट्विस्ट आनी दिवन मस्त रुची जाल्ली खावच्याक सो हांव म्हणचे कसं म्हणारी विचारा तुम्ही कॉर्न फ्लेक्स आणि म्युस्ली पण्ण घाल्यात सकाळी एक मुगा दाळी उसली ते खायाची मस्त हेल्दी ताजेटूची एक ब्रेकफास्ट आयटम ताणें कोण दाखयले आता तो आमगेल कतिरी कसं की एक आत्ता स्टायलाच कसं की कोण दाखयतास सो ब्रेकफास्ट तुम्ही आता मुगा दाळी उसली खाल्ला आता जेवणा वेळ जातास यू वांट समथिंग एपेटायझिंग ಸ್ವಲ್ಪ एक्सॉटिक जावका म्हणून ताजवटोची विथ सम एडिशनल न्यूट्रिशन बेनिफिट्स सो ग्रीन रोस्ट म्हणलेली एक रेसिपी मंगळूरांतू एक 4-5 वर्ष तुकून एक रेस्टॉरंट करताची महाराजान जो माया दर्शनी जो ते करतात तेही हांव फर्स्ट खाल्लेलें मागीर घरकड ट्राय केल्लें कोण जे तर ते फर्स्ट टायम करतना म्हाका ते करेक्ट तशी ऑलमोस्ट रेस्टॉरंट हांव खाल्लेलें पण तशी जाल्लेलें सो तेदन दुखून ह्या म्हगेल प्रिपरेशन अंत कोणेय येयल्यार ह्या म्हगेल सिग्नेचर रेसिपी ह्या आनी घी रोस्ट इता म्हळ्यार तंत म्हाका करेक्ट एक हात बसला लक लायक असं आमकां मेळटाच ते खावच्या खाती जाल्यार हे आयटमात स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार माधवान कन्नडक काडला सो अशी दिसता तो काही म्हळ्यार हाय बाय म्हणाची सो आमी फर्स्ट इन्ग्रेडियंट्स दाखयताची फर्स्ट पालक या हाका मेन मस्त इंपॉर्टंट म्हळ्यार पालकाचे हाका बेज फ्लेवर पालकाचे येवचे मागीर कोथंबरी पालो मिंट लीफ या पुदिना पालो तरणी मिरसांग मागीर लसूण ಸ್ವಲ್ಪ पॉपी सीड्स म्हणून या ऑप्शनल इता म्हळ्यार तुमकां त्या प्योर हे करतना ताजे मसाला करतना ಸ್ವಲ್ಪ पातळ जाल्यार ते दाट करूक ते घालताचे कसकस म्हणटाचे सो ते ಸ್ವಲ್ಪ दाट करूक हांव आज एक यूज करनीता इता म्हळ्यार म्हगेल पालक बेस सम आशिल्ले आनी तूप अगेन इता म्हळ्यार या ग्रीन रोस्ट म्हळ्यार तुमी रोस्ट करचे तुपान घी रोस्ट वरी कॉन्सेप्ट मसाला मात्र ग्रीन नारळाल तेल ಸ್ವಲ್ಪ घेतला म्हळ्यार ताजे ತುಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ केल्यार फ्लेवर लायक येता हिंगा पिठी ಸ್ವಲ್ಪ आनी काजू बी ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले बॉस अंत काजू बी जावका ಸ್ವಲ್ಪ टेस्ट लायक येता सो युजली कशें म्हळ्यार ह्या ब्लेंड कोरका आमी फर्स्ट तिंबत घालून आमी बॉयल कोरका पालक मागीर ದಂಟು ಸಮೇತ ಗಲ್ಜಿ की पन्न मांत काडका पन्न मात्र घाल्यार लायक ದಂಟ ಅಂತ म्हळ्यार तंतु मस्त एक जाग्रते विषय कसं म्हळ्यार पालक अंत पूरा जेन्ना खंय तंतु राव मस्त आसता तुम्ही समयक 3-4 पटी त्या रिन्स कोन काडका ना म्हण जाल्यार ताजे राव मेळचे चान्सेस आसता त्या एक पटी करतना म्हाकाय तशी जाल्ला सगळे केलेले मसालो वायट मागीर आपास कोरका जाल्ला सो त्या मस्त जाग्रत जावका तुमकां पालक हाका म्हण केन्नाकय मागीर ह्या कोरची एक रीत कशी म्हळ्यार फर्स्ट मिक्से घालून कोरका बट हांव ऑलरेडी एक पेस्ट कोरून हाडला ताजे बट हांव तुमकां कोरची कशी म्हण सांगता फर्स्ट तुमकां 3 ग्रीन वेजिटेबल्स आसता पळय पालक कोथंबरी पालो आनी मिंट लीफ त्या 3:2:1 प्रोपोर्शनार यूज करका आतां तुमगेले एक 5 जाणां कोरका जाल्यार पालकाचे 2 काट जावका इता म्हळ्यार तुमकां ब्लांच करून तर तुमकां मस्त इतले क्वांटिटी जावता सो युजली तुमकां भायर मार्केटात आमकां जाल्यार 2 काट मेळटा पळय त्या 2 काट तुमकां जावका जाता एक 5 जाणां करची जाल्यार
ताजे अर्ध या घालता कोथंबरी पालो आणि ताजे कोथंबरी पाले अर्ध मिंट लीफ अर्ध न्ही ताज्याक ಸ್ವಲ್ಪ उण्याची म्हणनातल्यार त्या मिंटा टेस्ट चड येता एक ಸ್ವಲ್ಪ अंदाजाक एक इतली काडल्यार तुम्ही आता अंदाजार काडल्यार तितले पुरो मागीर ताका आमी एक 3 तरणी मिरसांग घालताची तुमकां तीख कशी जाय तशी हांव युजली 3 घालचे म्हळ्यार मस्त तीखय जावचे न्हू नातल्यार आंध्रा स्टाईल जाता लसूण एक 4 लसणे बी हिंगा पेटी जस्ट पप्पुळा जाल्या तितलेच आणि जाय जाल्यार काजू बी घाल येता तावय ऑप्शनल हांव काजू बी मसाला घालना बट हांव त्या पॅनार घालून ಸ್ವಲ್ಪ त्यामुळे तुप्पा वोट रोस्ट येता लायक येता मग सो लेट्स बिगिन आणि मशरूम ऑब्वियसली जाव का सो तू पालक कोथंबरी पल्लो पुदीना लसूण आणि तरणी मिरसांग आणि हिंगा पेटी घालून वाटून हळला वय ऑलरेडी हळला या पेस्ट आणि मशरूमा बदलो आज हांव मशरूम यूज करता सर तुम्ही पनीरय करूं मशरूम पनीर दोन्ही लायक जाता ओके सो आमी स्टार्ट करूया आज सो होड उजी की सानूच जाऊ का साना उज्जू जाव का या करूक तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स जावं येता म्हळ्यार गी रोस्ट म्हणतात न्ही सम त्या मसालो इट शूड जेल वेल म्हणून नातल्यार कशें जाता तुमकां त्या सम ते टेस्ट आहे ऑथेंटिक टेस्ट येवका जाल्यार त्याला तूप सोण येवका त्या सोण येवका सम मस्त वेळ तांतू तुम्ही बचता राबुका सो त्या मोस्ट पेशन्स जावका जाल्यार टाइम म्हळ्यार त्या एक मोस्ट इम्पॉर्टंट फेज तितली लेवल ते पावल्यार मानता सुरवेक चिकन जाल्यार पण वडना म्हळ्यार तुम्ही त्या शिजवण चड आसा मशरूम पनीर पुरो वजगी शिजता मागीर त्या मोव जावन येता सो ते लास्ट घालका फर्स्ट शिजत तुमकां कळतरी त्या ಸ್ವಲ್ಪ त्याल सोण येता म्हण कळताना त्या घालला पुरो इता म्हळ्यार ती 2 मिनिट भितर शिजता मशरूम इज वन ऑफ द इजिएस्ट कुकेबल आयटम सो ऑन केला न्हू सो फर्स्ट स्टेप हांव अशी एक ड्राय रोस्ट करचे खातीर एक काजू बी घालता अगेन ह्या ऑप्शनल आमकां पुराय काजू बी प्रीती म्हळ्यार खातीर हांव घालचे सो काजू बी मेळटा तोंडांत न्हू वय वय तशी ये पेस्ट अंत गलची नाही पेस्ट अंत घाल येता अगेन तसल गल्लरी तक ಸ್ವಲ್ಪ थिकनेस येता ताजे पॉपी सीड्स घाल येता जेव्हा तुम्ही पालक चड घेतले म्हणजे जाल्यार आणि घालका म्हणून अगत्य ना आज हांव घालनी कसले ओके सो बेसिक आमगे ते गरकड असचे इंग्रेडिएंट्स पालक आणि पुरे कशी मेळटा घरा बगला काय येतात आणि तुम पालक इज व्हेरी रिच इन आयर्न आणि ह्या वय जाल्यार फायबर इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट तुमगेल बॉडी का ओके सो तू आयुर्वेदिक या कसकी प्रय वय सो मेगेल एक सना स्टार्टअप आसा त्या 2 वर्ष पूर्व स्टार्ट केलेला IBS क्लिनिक म्हणून सो IBS म्हळ्यार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम म्हणून एक कंडिशन द क्रॉनिक डायजेस्टिव्ह डिसऑर्डर इन मॉडर्न मेडिसिन देर इज नो क्योर फॉर इट म्हळ्यार इट इज अ प्रोलॉंगिंग कंडिशन सो ताका आमगेले एक प्रोप्रायटरी मेडिसिन आसा म्हळ्यार इट्स अ ट्रीटमेंट मेडिसिन मात्र न्ही देर आर अदर फॅक्टर्स ऑल्सो सो ताजे हांव केल्ले निमित्त म्हाका न्यूट्रिशनाचे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಸ कसं फायबर चड तू त्या प्रमाणात म्हाका दिसले म्हळ्यार आता अंतू पालकांत आयर्न कंटेंट आसा सो मशरूम आहे ते पुरे मशरूम अंतू झिंक मस्त चड आसा झिंक इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर हेल्थ तुमगेल हार्टाक जो एनर्जी का पुरो झिंक मस्ट इम्पॉर्टंट सो आता ಸ್ವಲ್ಪ ड्राय रोस्ट जाला आणि आमी आता आमगेले मोस्ट इम्पॉर्टंट इंग्रेडियंट हाका तूप घालताचे एक 3 स्पून जावका जाता आणि मस्त जन दिसता पुरो तूप घाल्यार इतली कशी फॅट तुम्ही आयुर्वेदा ಬಗ್ಗೆ तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ इंटरेस्ट असल्यार कळू पुरो तूप मस्त चांग जिवाक आशिल विंगड कंचे फॅटा बशी तूप चांग बनता तूप आणि कोकोनट ऑइल सो तू याची ऑलिव्ह ऑइल हांतू तंतू पुरो करची ना युजुअली ना तश म्हणून आता मी गोबी मंचुरी तसंच पुरो कर केलं तर नारळेल तेलान जायना ताका आमी रिफाइंड यूज करता ना जाल्यार तर टेस्ट विंगड येता सो ये पेस्ट आमी कोण दवरली म्हणजे केन जावका तेन्ना कोरेत सो तकाचे हांव चडते कोण दवरचे तर फ्रिज दवरले तुका सडन कसे की एक गेस्ट येयल्याची रप्पा बाजून घालता जाल्यार तर म्हळ्यार तू मेजर टाइम घेवचे तांतू त्या पेस्ट करूकची सो आमगेल तूप घालून वच ಸ್ವಲ್ಪ होऊन जाला आता या आमगेल प्युअर येता घालता तो गरकड पुरा जन खाता की तू केलेले हा किती लाव तुका गरकड केल्यार तेची पुरान राखून रपताचे कसं करतस बाबा म्हळ्यार टाइम चड घेता बट खातर खुश जाता लायक अशेला सो क्लीनिंग आयदन आनी कसोच कोण त्या एक व्हडले विषय त्या एक सिक्रेट क्लीनिंग विषयार हांव आशिल्लांतू लास्ट तांतू अम्मान ताका तीन म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ रीग दिवची उणे मागीर आनी कोणच गरकड भाव मेगेल सान भाव आसा सो तागेले एक्सपेरिमेंट करू बेंगलोर वटूर रपताना युटेन्सिल्स या गसूच पुरा डेलिगेशन तक्काच
सो करतशील करतशिलो. लायक कस की खवच्या मेळत होय उलयता उलयता करतशील मात्र मागीर खात्तर उपाय ना आता काय इंटरेस्ट की कुकिंग तू ना ता कुकिंगान इंट्रस्ट ना तो ई कॉमर्स कंपनीत कामार आसा तागेले इंट्रस्ट घरकड बैसून अमेझॉना दुकून ऑर्डर करचे घालचे लायक असल्यार दवरचे नातल्यार रिटर्न करचे सद्या आमगे ते एक 4 जण अमेझॉनाचे ताची तोय पुढे अमेझॉनान तू कामा आशिल्लो ओके ओके सो तागेले इंट्रस्ट फॅशन आनी मिगेल वर हांव ಸ್ವಲ್ಪ पळयलें पुरो जाय अशें ताका तशें ना तो घर कडेन ती सायलेंट ಸ್ವಲ್ಪ सायलेंट म्हण उलयता बट मिगेल वरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एक्स्ट्रोवर्ट न्ही एक टायमार हांव उरलें नाशिल्लें म्हाका फुडें म्हणटाशिल्लें सांग आसतना तोंडा पड्ड घालका म्हूण बट आय थिंक इंजिनियरींग फेजान तूं आय ब्रोक दॅट शेल आवट तर म्हणल्यार मस्ट जन विंगड विंगड कडे दुखून आशिल्ले सो आता शी आसूं का जाता इता म्हळ्यार आमी आतां भायर वतना उरलो न्हू पुरो जनाल गुरुतनी एक्झॅक्टली आनी मिगेल कामा जाल्यार I feel that I've been recognized for my talking skills achi tamalari megal kama jalari it is the most important skill that is required so yeah tum playel tashichi green पळयतानाच एक नमनेरी म्हाका ग्रीनात ಸ್ವಲ್ಪ ऑब्सेशन चड आवत होटलाचें गेल्यार आतां तंदुरी टिक्का पुरो आसल्यार हांव हरियाली घेवची चड म्हाका म्हळ्यार ग्रीन पळयल जाता एक फील्स लायक इट इज माय ओन सो ह्या ಸ್ವಲ್ಪ समाची बाजूका पेस्ट तंतु हजी त्याल सोडताय बाजूका वय बाजूका चलता रब्बुका अंतु ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ होता म्हळ्यार ताजे रॉ टेस्ट पेस्टाचे वचुका सो आमगेले मसालो ಸ್ವಲ್ಪ बाजूका येता म्हळ्यार ताजे रॉ टेस्ट वता तशीची हांव ಸ್ವಲ್ಪ फ्लेवर एनहान्स करूक आमगेले नारळेल तेल एक 2 चमचे घालता तद निमित्ती ताजे टेस्ट आनी काही ಸ್ವಲ್ಪ लायक येता त्यावेळी सोंड दिवताय बाजूका न्हू वय वय समज त्या म्हळ्यार तुमकां ते अशें दिसताच पळय त्या ग्रीन कलर ಸ್ವಲ್ಪ डार्क जाता सो आनीक एक 5 मिनिट आनी जावच्या पुरो मागीर आमी मशरूम घाले जाल्ले म्हळ्यार मशरूम अशी सगळे सगळे घालचे सगळे घाले ते कट करून घाले हांव सगळे घालता सीता म्हळ्यार प्रेजेंटेशन ಸ್ವಲ್ಪ लायक दिसता सो हांव हाका मीठ ऑलरेडी वाटीतान घालून हाडला जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जावका सो आवत ह्या स्टेजार घालयता घालयता सो पुरशी दिसता मीठ सो तू आत मस्त डायट कॉन्शियस की घरकड कोणी तशी डायट फॉलो करता ना आमगेल घरकड ಸ್ವಲ್ಪ डायट कॉन्शियस म्हळ्यार हांव मात्र त्या ಸ್ವಲ್ಪ दीस करता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ दीस कंप्लीट ऑपोजिट येता तशी जातस मध्ये मस्त वेट लॉस जाल्लें तपास बैसून खावन जातस म्हळ्यार म्हाका फूड एन्थुजियाझम आशिल्ली मी ती खावन वता कशें केल्यार आमकां तशीची म्हळ्यार तू भोंवताय मेजॉरिटी जनाक तशीची आनी आमी प्रत्येक कडेन आमगे टिफिन आनी व्हरून जायना सो ह्या कशी आयडिया येईल की घरकड बैसून आता इंस्टाग्रामार ब्लॉगिंग पुरे कोर येता म्हणून तेच एक टाइमपास ऍक्टिव्हिटी आनी म्हाका पोट दुखून ಸ್ವಲ್ಪ फेम म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ऑब्सेशन आसा ऑब्सेशन म्हळ्यार समथिंग दॅट आय एम टॅलेंटेड इन म्हाका अपफ्रंट हार्ड का म्हणून आशिल्लें छात कशी पुरो जन कसं की नॉनसेन्स करता असाची पळयलें ना ती प्रिया वरियर म्हणून येयली तिणें शिकयलें फेमस जाली आनी एकलो युट्यूबर नुता बैसून ताका की मिलियन व्ह्यूज येयले तशें म्हणटाना आमी ಸ್ವಲ್ಪ करू कळलें पुरी कोऱ्या म्हणून दिसलें म्हाका सो तशी हांग आतां कोडयेलान तूं तेरू होय फंक्शन्स पुरो अटेंड जावचेस की होय हांव 18 वर्स दुखून वाडूर राबता आनी चेतन आसा पळय आमगेले चेतन कामत हांव आनी तो क्लासमेट म्हाका तेरा वेळा फर्स्ट वाडू राबूक एनकरेज केलेलो ताण म्हळ्यार हांव 6th स्टँडर्ड आशिल्लो आमी एका क्लासा आशिल्ले तागे लोटू पाट्यो दडप म्हाका फर्स्ट नेशा कळनाशिल्लें तागे अण्णान म्हाका न्हेसून आनी सोडलेलो फर्स्ट हांव एक फॅन्सी न्हेसून चमकलो ताका कशी की यक्षगाना न्हेसल्या वरी जालेलो सेफ्टी पिन आनी घालून ओके सो तांतूय तूं आस वय एक्टिवली पार्टिसिपेट हांव प्रत्येक कार्यक्रम येना बट मेन इव्हेंट्स आहात शारदे उत्सव जो मानमीन तूं आनी तेरा वेळार हांव डेफिनेटली ಒಕ್ಕಳು ಜಾವಕನ ಒಕ್ಕಳೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ असता ತಂತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ आमगेले केन्नाय मिस जायना सो आमगेले मसाला ऑलमोस्ट रेडी जाला आनी तूपय ಸ್ವಲ್ಪ भायर सोण येता सो इट्स द रायट टायम टू ऍड मशरूम्स हांव फुल्ल घालता आसा तुमी कट करूनय घालयता सो तुमगेले चॉयस सो फुल घाल्यार तांदून घेता ताका वय वय आनी मस्त शिजवण नातील न्ही वय 2-3 मिनिट भितर जाता मिक्स कोर कर समज
आणि मशरूम ಸ್ವಲ್ಪ उद्दकय सोडता वय वय ताजो नपास सो मस्त चड कसले एक्स्ट्रा उद्दा घालका म्हणना सो दंपून दवरका की अशी ओपन अशी ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಕುನ್ ದೋರೆ तेजला हांव एक मिक्स करून सोडता वय तेन्ना उद्दा सोण ते मेळना ना सो या खंयच्या उटकोच तुम्ही अशी या तुम्ही अशी स्टार्टर शेकावेत जो चपाती उटकावेत पोळ्या उटकावेत कंचाचे साइड डिश साइड डिश दाळे निशित सो तू एक दळीत होय फॅन की होय बा दाळी तो आमगेल कुलदेव नो फर्स्ट कुलदेव शिराली मामाई गणपती दोन्ही कुलदेव दाळी तो पूरा कोट जाऊताई घाल घे होय सो ग्रीन रोस्ट ऑलमोस्ट रेडी जाला म्हळ्यार इता भाजूक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम लागता बट आता रेडी जाला अशी दिसता पळयताना पूरा मेळ नेऊन कोट जाला होय सो ಸ್ವಲ್ಪ मसालो चढ घाल येता या आमी करेक्ट तक्का सो या जाऊ अणसून बसला नातला चढ घाला ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा असता तुमका मसालो बट तूपय तशे तुम्ही टर्न बाय टर्न घालता राबूक येता म्हण नातला रे रॉ टेस्ट वचूक जाल्यारी तूप मस्त इम्पॉर्टंट अक्का तुमका एटलीस्ट एक 150 ml 100 ml जाऊ का जाऊ का ओके सो तूप चांग ना कशी सो इट्स रेडी टू सर्व हांव तू घालून सोडता सो ताजवेरी ಸ್ವಲ್ಪ अशी गार्निश करूक आमी काजू बी ಸ್ವಲ್ಪ पुड्डी कोण घाला ताजवेर ಸ್ವಲ್ಪ घालायचं या तुमका तुपाचे फ्लेवर एक येऊ का नातलारी ताजी पुरंबळ भरला आम्ही स्टुडिओ म्हणतात मस्त लायक विषय सो ताजवेर हांव पुड्डी घालता घरकड कोणे भितर येत असताना जात असल्यारच पळय खंडित भूक लागून जेवणा बेश्टेक म्हळ्यार सुरवे मुगा दाळ दिलेलो न्हू मागीर मुगा दाळ दिवन कोपार वत्ता म्हणटाना हाजी या पुरंबळ सो आमगेले सिग्नेचर रेसिपी मशरूम ग्रीन रोस्ट रेडी जाला खावन कशें आसा म्हण सांगायचें लायक आसतलो म्हण लागता पुरंबळ मस्त लायक असं आणि म्हणल्या म्हण की तू पुदिना मस्त घालून अज्जी म्हणाल पडे पुदिना मस्त घालल्यार ताजी खार मारता वय ताजी घाट सी मारना अदच फ्लेवर सी दिसता हुनो न असं तुम पालकाचे येऊ का स्मेल तांतू वय हुनो आसतला बदो सुपर असं आणि त्या ग्राइंड केलेली इतली मस्त फाईन जाला आणि फाईन जाला म्हणारी मेळ तुप्पा मेळटा मस्त लायक फ्लेवर्स एक्सप्लोर जाता म्हणजे तोंडा भितर मेलोडी इतने चॉकलेटी क्यूए म्हळ्यावरी ग्रीन रोस्ट इतना टेस्टी क्यूए टेस्टी मस्त लायक असं सिग्नेचर डिश वई माधवालानी एक तुम्ही खंडित ट्राय करायची घरकडे हॉटलांत कशी आम्ही खाताची जाल्यार घरकडे आमगेल प्रीती तांतू मेळटा आम्ही करतना आणि तांकां वाडतना तांणी ते कुशेर करतना आमकां मस्त खुश जाता सो हांव हें खाता बट माधव आमगेल खातीर हांगा आयला आनी दोन्ही तागेल सिग्नेचर डिश काही आमकां एक सिक्रेट सोंड दिला ताणें हॉटलाच्याले मस्त सिक्रेट सवज पडेश ना पडला रोड ना एक कन्ना दुकान सो तशी एक सिक्रेट रेसिपी आमकां सांगून दिला तुमी खंडित ट्राय करून आमकां सांगायची आमगेल्या कमेंट सेक्शनान तू youthofgsb पेजारी माधवाक मस्त मस्त धन्यवाद हांगा आयला का वापस यो तुगेल मस्त ट्रायल्स आनी कोरनो पुरे कोरनो यो टेस्ट आनी कोरनो पुरो जनालवेरी सो धन्यवाद आमकां इतली सपोर्ट आनी एनकरेज केलेला का सो माधव तू कसं म्हणतो वासारी विशयार सो म्हाका हे फर्स्ट टाइम हांव मस्त पोट दुखून कुक करता आसा फेसबुकार जो इंस्टाग्रामार एटलीस्ट एक 6-7 वर्स दुखून घालता आसा बट टुडे फर्स्ट टाइम म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा करूंकय जो आतां हांव आनी तूं नातल्यार हांव कोरून व्हिडिओ करून रील करून हांव ताजे टेन्शन आसा हांगा ऑलरेडी HD क्लॅरिटीचे 4K क्लॅरिटीचे पुरा तुमगेले सेटअप आसा सो आय एम व्हेरी ग्लॅड दॅट आय गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी हियर आनी तुमकां एज अ टीम यू आर डुईंग अ वंडरफूल जॉब मेगेल तसं मस्जानाक हांगा येवन तांगेले टॅलंट जो तांगेले कसले इंट्रस्ट तांकां शोकेस करूंक हे एक प्लॅटफॉर्म मस्त तुमी प्रोवायड केला सो आनी तुमगेले होस्टिंग जाल्यार मस्त पळोवन आमी हांगा एक वचा म्हळ्यार लायक कोणाके घरकडे बायल मनशा जो मेगेल तसल मनशा जो एक उमेद येता तशें तें पळोवन तुमगेले एक लायक प्रोग्राम अशी कंटिन्यू जावो आनी मुखार कसले हाजे पस चड आसले हांवय ಸ್ವಲ್ಪ वॉलंटियर करता म्हळ्यार लायक म्हाका मस्त इच्छा आसा सो थँक्यू सो मच मस्त धन्यवाद मस्त थँक्यू